Page number 2. Wait. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमचे बरोबर फादर पवन एंटनी आहा, तो बेंगलोरचो, आनी ताचे बरोबर एक ब्रादरूय आसा. तांकां आयज आमी येवकार दिता आमचे फिरगोजीन हे मिसाचे भेटेन. खेरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया. आयज ही मिसाची मांडावळ आमची पॅरीश यूथ करतात तांचेर आनी सगळ्या आमच्या फिरगोजींत रावतल्या तरणाट्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. एक एकल्याची आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या यात्रेकारांनो, आमी सगळीं इमावसाची वाट सांगाती चलतांव. दूख खोंत, निराशीपण, पिडा कोश्ट सगळे सांगाता घेवन आमी वाट चलतांव. देखून ह्या पास्काच्या तिसऱ्या आयताराक आमी हो विशय विचला. उंड्याच्या मोडणेंत आनी देवाच्या उतरांत आमची काळजां लासून बरवसो जागोवया. देवाचें उतर आमचें काळीज भितरल्या भितर फुलपायता. फुलपललें काळीज नव्यान नवसता आनी नवसलल्या काळजाक उंड्याचे मोडणेक राजी कोता. दर एक पवित्र मिसाची बेड म्हणजे इमावसाची वाट, जंय जेजू आमचे बरोबर चलता, आमचे लागीं आपल्या उतरांतल्यान उलयता आनी शेकी उंड्याचे मोडणेंत आपणाकूच मोडून वाडटा. तर ह्या इमावसाच्या समारंभाक बोरवाशान चलोवया, बोरवाशान आयकुया आनी बोरवसो जागोवया. पास्कांचो तिसरो आयतार, थर्ड संडे ऑफ इस्टर. आयज क्रीत भाशेन एमावसाची खबर आमी आयकता. आमी सगळीं यात्रेकारां आमची वाट चलता आनी ही वाट चलता आसतना आमचो एनकावंटर जेजू लागीं. पूण जायते फावटी हे वाटेर आमी आमच्याच वाद्याचीं जाल्या. देवाचें उतर आयकूंक आनी जेजूक उंड्याचे मोडणेन भेटूंक आमी आळसाय केल्या, बेसारमाय केल्या. असले सगळे आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजाची खुणां घेवन आमी एप्राची रितीन वांटो घेतल्या. लासलोलें काळीज सुमया जेजू, तुज्या उतरान न्हय पूण नाटकायेन, गोरवान आनी कुड्डेपणान म्हजें काळीज लासलां. लासलोल्या काळजान म्हज्या जिविताची वाट तळमळ्याची जाल्या. बोगोस म्हाका. सुमया काकुतकोर. मोडलोलें काळीज क्रिस्ता जेजू, सेवेंत न्हय पूण आपस्वार्थीपणाक लागून म्हजें काळीज मोडलां. ह्या मोडलेल्या काळजाक लागून म्हज्या संबंदीक जिवितूय मोडून गेलां. तुज्या बोगसण्या वरवीं म्हजें मोडलेलें काळीज नव्यान जोड, म्हाका नवो कोर. बोगोस म्हाका. क्रिस्ता काकुतकोर. फुगलोलें काळीज सुमया जेजू, हांव उलयना, सगळें म्हज्या काळजान सांबाळून दवरता. सगळें विकाळें तें हांवें म्हज्या काळजान बाळगून दवरून काळीज म्हजें फुगलां. जिवीत म्हजें जोड जालां. जिवीत दुसऱ्यांचें हांवें जोड केलां. म्हाका बोगोस. सोमया काकुतकोर. आनी सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं
आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मोहिमा देवाक उत्सर्गी देवा चोरीच्या राया चोरीला देवा बाप्पा तुका वाकांटा आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता आमी तुका दिन वाजता सोडीत तुका जेसू क्रिस्ता सोम्या बापाच्या पुता संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत संसाराचे पाप काटाय आमचे मागणे ऐकून घे. उजव्याक बसलाय आमची काकूत पवित्र आत्म्या संगती प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, आत्म्याच्या तरणाटपणान नवी जाल्ली तुजी पोरजां सदांकाल संतोशी उरूं. हे परी आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवीक नव्यान जोडलेले खातीर आतां संतोसता ती खरेपणी मेळटल्या बरवशाच्या आनंदान पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक ओतरेकून रावूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दोमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू त्या इकरा बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, जुदेवानो आनी जेरुजल्यांत वस्तेक आसलेल्यानो, हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीट दियात. नाजारेतचो जेजू तुमचे मोदे आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान अचोऱ्या आनी विजमिता आनी कुना केली आनी अशें तो आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलेले येवजणे प्रमाणे सगळे आदी फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदी केलो आनी सोमूत नासलेल्या मनशा उद्देशी तुमी ताका कुर्सार खिलावन जिवेशी मारलो. पूण मोनाच्या बांदपासांतलो सोडून देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. कित्याक मोन्नान ताका आपल्या चपक्यान दवरूंक केन्नाच गळो नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावेद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालो ना.
देखून म्हजें कालीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पोरयान सवस्तायन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकान सांचो नाय, आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती. भावा भयणीनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो परजापोटी मेलो आनी ताका पुल्लो, आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले सोस्तीचे एकल्याच आपल्या सिंहासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचे पुनर्जिवतपण आदी फुडेंच पडयलें आनी परगट केलें. देवान नरकान सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना, ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवणपणाचे गोवाय. देवाच्या उज्या हातान ताका आतां वयर उबारलो, देखून बायसलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. सर्वेस्पराचें उतर आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेस्तकाय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदी राखून दवरलाय. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासता. रातचे पर्यान म्हजें कालीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें कालीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोदचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. भाग्योन पेद्रूचें पयलें चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, हुमको व तुमको म्हूण पडे नासतना जोण एकल्याच्या कोरण्या पोरमोणें जोण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बाप म्हणून उलो मारतात, जाल्यार परदेसांत जियेतना चोत्राय दवरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पलक्या जिविताची चाल घेतलोली, ते चालींतली तुमकां सोडयल्यांत. न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया व भांगारा वरवीं, बोगोर निश्कळंक आनी कोतावीण मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या उमोडीक रोगता वरवीं. संवसार रचच्या आदीं ताची ओळख आसली, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताची ओळख परगट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर बाबात दवरला. खरें म्हणल्यार ह्याच खातीर म्हणजे तुमी देवाचेर बावार्थ आनी बोरवोसो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत करून महिमा दिली. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गार. सर्वेस्परा
सोम्या जेजू, पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या हड्ड्यांत लासूं दी आमचीं काळजां. आयचें शुभ वर्तमान मातशें लांब बरे भाशेन चित दिवन आयकुया. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणी शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले 2 जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेगार काय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? तांणी सांगलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडला ताची. देवा आनी आख्खे परचे मुखार करण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिळायलो. इस्रायेलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो. आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुवें आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगता अशें परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलेलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलेलें तितलें सत मानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परतून म्हणलें, आमचेशीं राव, सांज जाली आनी दीस धारीर पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाती रावंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांचे सांगाता एकटवलेलीं आसलीं ती तांकां मेळ्ळीं. आनी हांणी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें.
सोम्याचें शुभ वर्तमान भाव भयणीनो, आयज पास्कांचो तिसरो आयतार. जेजू जिवन जाला. हालेलुया. रिवायंड मारया आतां मातशी. 2020 मातशें वचपाक जाता. तुमच्यान रिवायंड मारून भितरल्यान एक रिवायंड मारात. आनी 2020 कितें जाल्लें 2020? कोवीड. कोणाच्यान विसरोंक जायना. COVID-19 2020 आयिल्लें. आनी मागीर कितें जाल्लें? इगोर्ज बॉर्न. कोणें येवपाक जायना. मीस बॉर्न. ऑनलायन मिसां चालू आसलीं. पूण कितें चुकतालें? कितें चुकतालें? येवपाक मेळनासलें. कुमन्यांक येवपाक मेळनासलो. आनी मागीर अकस्मात एक दीस COVID-19 हें लॉकडावन आहा तें काबार जालें. आतां इल्लोसो वेळ दोळे धांपात. शट युअर आयज एंड थिंक बॅक दॅट पर्टिक्युलर डे जेन्ना तुमी पयले पावटी आफ्टर द लॉकडावन पयले पावटी इगोर्जेन आयिल्लीं. कुमन्यांव घेतलोलो. मिसान वांटो घेतलोलो. उगडास करात. ओके, पुरो परतून येयात. कोविडानूच वचनाकात. हाव वॉज द एक्सपिरियन्स? कितें भोगलें तेन्ना जेन्ना आफ्टर लॉकडावन पयले पावटी येवन तुवें कुमन्यांव घेतलो? कितें भोगलोलें? आं जालें खंय कोणाक? कितें भोगलें? दुखी जालीं? खुशाल जालीं? कित्याक खुशाल जालीं? देवाचें उतर मेळटालें ऑनलायन. सगल्यांचे मोबायल चालू आसताले त्या दिसांनी. सेर्मांव बीन सगळे आयकूंक येताले. मेळना आसलें तें कितें? कुमन्यांव घेवपाक मेळो नासलो. स्पिरिच्युअल कम्युनियन वी यूज टू डू. उगडास आहा स्पिरिच्युअल कम्युनियन घरा बसून. आनी देन डोर्स वर ओपन्ड आनी आमी आयलीं आनी आमी कुमन्यांव घेतलो. तो पयलो दीस उगडास करात. आनी कीप दॅट एक्सपिरियन्स वीथ यू. उगडास धरून तो मुखार व्हरात. एनकावंटर जो नव्यान घडलेलो जाका आमी रावताले. आयज एमावसाचे वाटेची आमी खबर आयकता शुभ वर्तमानान. आनी एमावसाचे वाटेर वचपी हे 2 जाण शीस जें कितें आपल्या जिवितान घडलां ताची गजाल करताले. आमी गजाली करता. कितें घडलें जाल्यार कसलो इव्हेंट जायत जाल्यार आमी बाराबर मेळ्ळ्यार एकामेका लागीं उलयता न्हय. पॉझिटीव तशेंच नॅगेटीव उलयता. पूण उलयता आमी. तशेंच हेय बीन एक इव्हेंट घडला व्हडलो तांच्या जिवितान. आनी तोय जाल्यार सादो इव्हेंट न्हू. बरो पेजाद वजनातीक इव्हेंट देखून उलयत वयताले. एके वाटेन दुखी आसलेले. कित्याक? ताणीच सांगलें कित्याक दुखी तें. आमी रावताले एक्सपेक्टेशन. ह्या शिसांचें एक्सपेक्टेशन आसलें. आनी वॉट वॉज द एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन आसलें की हो देवाचो खेरीत प्रवादी पदवेन बोल्लोलो आनी तोच इज्रायेलाक सोडयतलो. आनी बो करून त्या काळार ते मनीस रावताले रोमकारांच्या हातांतल्यान आमकां मेसियस सोडयतलो. तो आमचो राजा जातलो. रावताले. आनी रावता तेन्ना जेजू काय बरीं वचुरयां करतालो. काय बरें सेर्मांव सांगतालो. कितल्यो मिलाग्री केल्यो. आनी अकस्मात धरलो, कश्टायलो, मारलो, काबार. एक्सपेक्टेशन्स खल्लास. आनी ही दूख तांची. जेजू आयकता सगलें. आनी त्या उपरांत जेन्ना जेजून तोंड उगडलें तेन्ना 11 किलोमिटरांची वाट केन्ना सोंपली ती तांकां कळोकूच ना. जेजून कितें केलें? पयलीं उतरां तांकां म्हणलें. कितलें म्हूण घडये म्हणल्यार समजना तसले. आमी आमच्या उतरांनी म्हणटा लोले म्हणटा. कितलें सांग समजच ना. इतलें सगलें पडयलां आसतना हें समजोंक जायना तुमच्यान? प्रवाद्यांनी जें कितें सांगलोलें आसा तें समजूंक इतले जोड मनाचे मनीस तुमी. हें जेजून हीं उतरां पयलीं म्हणलीं तांकां. दूख भोगली आसतली बाबड्यांक दोगांयकूय. आनी त्या उपरांत आख्खी
आख्खो इतिहास, सोडवणेचो इतिहास, साल्वेशन हिस्ट्री सगळी सांगपाक लागलो. पवित्र पुस्तकान जें जें कितें बरयल्लें आसा आपणा विशीं तें सांगूंक लागलो. आनी आख्खी खबर ताणें आयकली आनी पावले 11 किलोमीटर काबार जाले आनी तो मुखार वेता. आनी तो मुखार वेता तेन्ना उतर जें उजार केलां आयज आमी वाचलां तें, तांणी परातून मागलें ताचे कडेन, आमचे बराबर राव वो आमचेशीं राव. आमी जरी तर वयता एक स्ट्रेंजर आमचे बराबर आसा तेका आमी परातून मागतले प्लीज राव म्हणून. दोन कारणां आमच्यान पळोवपाक जाता वाय दे आस्क देम टू स्टे. वाय एक दीस धारीर पडला. आतां आमचे स्ट्रीट लायट्स आसात ते भाशेन तेन्ना स्ट्रीट लायट्स बीन ना. आतां आमचे लागीं मोबायल सांगपाक पावले रे, मेळ्ळो रे जेजू, हें सगळें सांगपाक जातालें. तेन्ना कांयच ना. आनी तेच बरोबर वाटेर चोर आसताले. गूड सॅमेरिटन फूड आसा बरे सामारितनाची वोपार जो वाटेर वयतालो तो दिसाचोच चोरांच्या हातान पडलेलो. हें रातचे चोर आसताले. देखून कन्सर्न हो स्ट्रेंजर आसा ताचे विशीं ताचो कन्सर्न मुखार वचनाका, खतरो आहा, आमचेशीं राव. हें एक कारण. दुसरें कारण आसा ती ताच्याहून आनीक मातशें व्हडलें. जशें ताणें म्हणलें, वाटेर तो उलयता आसतना आनी पवित्र पुस्तकाची समजणी आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय. कनेक्शन घडलें तांचें, एनकावंटर वीथ जिजस. आनी हें कनेक्शन जें घडलां तें तांकां आतां सोडपाक नाका बेगीन. एक कारण ताणें सोदलें, रात जाल्यार दीस दारीर पडलो, मुखार वचनाका, राव हिंगा आमचेशीं राव. आनी जेजू रावलो. 11 किलोमीटर चलून येता आसतना जेजू उलयला. काबार जायना, म्हज्या सेरमांवा भाशेन लांब काबारूच जायना. आनी तरी आसतना ते ताचे लागीं मागता आमचेशीं राव. म्हणल्यार आमकां आनीक आयकूंक जाय, आमकां आनीक एनकावंटर जाय. आनी जेजू तांकां हो अणभव दिता. आनी हो अणभव कसो दिलो, कशे भाशेन दिलो जेजून खेरीत अणभव. तांच्या दोळ्यांचेर जें कितेंशें आयलोलें ताका ओळखना जावपाक तें दोळ्यां वयलें काडूंक हीच भेट केली, उंड्याची मोडणी. आनी ही उतरां आमी संस्कारणीन आयकता. ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. आनी तेन्ना तांचे दोळे उगडले. ही घडी भाव भयणीनो ह्या आल्ताराचेर दर दिसाक घडटा. उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो तांकां दिलो. ही उंड्याचे मोडणेन जेजूक ओळखूंक जाय. आतां परतून या, हे आमचे एक्सपिरियन्सीस. आमी कुमन्यांव कितले फावटी घेतला, आमी मिसाक कितले फावटी आयल्या, कितले फावटी उंडो मोडून यादनिकान म्हणलां ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती म्हणून दाखयल्या. लासलां काळीज भितर, आमचें काळीज भितरल्या भितरूच लासतालें न्हय. लासता आमचें काळीज लासप म्हणल्यार उजो आनी धुंवर जावपाक नाका भितर, पूण काळीज लासतालें म्हणल्यार दॅट कनेक्शन वीथ जिजस हें घडपाक जाय. घडलां आमकां. कोवीड काबार जावन आमी पयले फावटी कुमन्यांव घेतलो तेन्ना तरी घडलां दिसता तुमकां. आसूं सांगनाकात, वय ना म्हणनाकात, घडपाक जाय. हांव समजतां घडलां म्हूण. पूण हाचो परिणाम कितें जालो जेन्ना जेजूक ताणें ओळखलो. एक वस्त जाली, जे एक्सक्युजीस आसलेले, जे भिरांत आसलेली ते नाच जाले. जेजू मुखार वयता तेन्ना तांणी ताका परातून मागलेलें आमचेशीं राव, कित्याक डेंजर आहा मुखार. हेचो अर्थ तेय जर तर भायर सरले तांकांय बीन डेंजर आसा. पूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तेच घडयेक एट दॅट वेरी मोमेंट इमिडिएटली उठले आनी परतून गेले बॅक टू जेरुजालेम. 11 किलोमीटर चलोन. खतरो आहा वाटेर, परवा ना. वी डोंट केअर फॉर द डेंजर एनी मोर बिकॉज वी हॅव एनकावंटर्ड द लॉर्ड. तो जिवो आसा ही खबर आनीक भितर घेवन रावपाक जायना. कित्याक भितर घेवन रावल्यार फुगता काळीज. प्राचिताचे रितीन आमी म्हणलां फुगपाक आनीक ना चान्स. उठले, गेले आनी खबर दिली. भाव भयणीनो, आमचो अणभव जेजूचो कितें काय
अणभव मेळ्ळा आमकां और आजून पासून आमी जेजूक मेळपाचेच आसात. वी आर एट टू एनकावंटर द लॉर्ड. पूण जरी तर आमकां हो एनकावंटर मेळ्ळा, आमकां अणभव मेळ्ळा जाल्यार दुसरो प्रश्न येता. उठल्या आमी त्याच वेळार आनी वचोन दुसऱ्यांक ती खबर दिल्या. आमी उठून हिंगाचे भायर सरून घरा वयता तेन्ना जेजू दिता आमी दुसऱ्यांक, काय आमी येता म्हणल्यार शेजाऱ्यांक भिरांत दिसता, घरच्यांक भिरांत दिसता, ताची उतरां सायबा बोगोश कितें येवपाची आहा. मिसाक वचोन येयला मरे तो आतांच, ती मिसाक वचोन येयल्या मरे आतां खबरो कोत्ता मरे. एनकावंटर जरी तर आमचो जावंक ना जेजू लागीं सारको हे मिसाचे भेटेन, जाल्यार घरा वचोन आमी तेंच करतल्या. पूण जरी तर आमी ह्या जेजूक भेटल्या भाव भयणीनो ह्या मिसान, जाल्यार परतून वयता तेन्ना जे भाशेन जेजू वयता तेन्ना ते म्हणटाले आमचेशी राव, तूं काय लोक सांगतलो आमचेशी राव, मातशें आनीक 2 खबरो सांग. गजाली न्हू, लोकाच्यो खबरो न्हू, गॉसिप्स न्हू, पूण बरें कितें सांग. पेद्रू पयलो जेजूक नाकारलेलो 3 फावटी. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता पवित्र आत्मो तांचेर आयलो उपरांत 50व्या दिसाक तो उठलो आनी उलयलो. आनी उलयता आसतना ह्यो सगल्यो गजाली तांणी भियेनासतना सांगल्यो. आनी थंयसर जे जुदेव आसले तांकां तेंय सांगलें. तुमी मारला तेका, भिरांत सांगपाक, तरी पूण सांगलें. आनी आख्खे पवित्र पुस्तकाची शिकवण ताणेंय दिली. जे भाशेन एमावसाचे वाटेर ह्या शिसांक पवित्र पुस्तकाची शिकवण दिल्ली पेद्रून ही लोकांक दिली. जायते जाण तांच्या जम्यान त्या दिसाक भितर सरले. जरी तर ते उलोवंक ना जाल्यार कोण भितर सरचो नासलो, कित्याक कोणाक खबर मेळची नासली. आनी देखून भाव भयणीनो, होच अणभव आमी उलोवपाचो आनी दुसऱ्या लागीं वांटपाची गरज आसा. जावं आमच्या उतरांनी वा आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमी दुसऱ्या सवें करता, तातूंतल्यान सावन तांकां दिसपाक जाय देव हाचे सवें आसा, जेजू हाचे लागीं आसा, हो क्रिस्तांव. आनी ह्या क्रिस्तांव मनशा लागीं खरेंच जेजू आसा. तेन्ना तें काळीज उलपपाक जाय भितर. आनी हें काळीज उलपता तें आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पेद्रू आपली चीट बरोवन सांगता. तोंड पडोवन न्हू, पूण जोण एकल्याची नीत करता तो बाप उलो मारता तेन्ना सगल्यांक ही बरी खबर दिता की देवाचो पूत मेंढरो कसो ताका आमच्या पातकां पासून खुर्सार चडयला, आमचे पासत ताणें आपलें रोगोत वारयलां आनी ह्या रोगतान आमची सोडवण केल्या. ही सोडवण जेजूचें रोगोत वारोवन जी दिल्या ती तुका आनी म्हाका. ती घेवपाची वो ना घेवपाची तें तुजेर आनी म्हजेर आसा. आनी घेतल्या जाल्यार ताचो परिणाम दिसती पडटलो, तुजें जिवीत बदलतलें. तेन्नाच फाल्यां न्हू, परवां न्हू, एग्जाम जाल्या उपरांत न्हू, काजार जावपाक ओकोल मेळ्ळ्या उपरांत न्हू, जॉब हातीक लागल्या उपरांत न्हू, ज्या वेळार तुका हो अणभव मेळ्ळो तोच वेळ आतांच दुसऱ्यांक तो दिवपाक. जाल्यार हे मिसाचे भेटेन भाव भयणीनो, होच सोमी जेजू क्रिस्त आतां परतून येता. उतराची मोडणी आतां जाली, लांब सेरमांव काबार जालो. आतां उंड्याची मोडणेक आमी तयारी करता. उंड्याची मोडणी आमी करतल्या. आजून पासून उतराचे मोडणीन जरी तर ताका आमी ओळखूंक ना जिवन जाल्ले जेजूक, जाल्यार दोळ्यांचेर आजून पासून कितें आयिल्लें आसा म्हणल्यार एक आडसाय कशी, वो एक भिरांत कशी, एक दुबाव कसो, तें करून फायदो ना, तें आमचें न्हू, तें दुसऱ्याचें, असलें कितें उरलेलें आहा जाल्यार उंड्याचे मोडणीन पळय जेजू. जेन्ना म्हणटात पळयात ही देवाची शेळी, बेश्तो टायमपास न्हू तो सदांचोच. पळयात म्हणटा तेन्ना खरेंच पळयात ती देवाची शेळी म्हूण अणभव घेयात आनी हो अणभव घेतल्या उपरांत होच जेजू दुसऱ्यांक दियात. उबी रावया. आमचो भावार्थ सगळीं बराबर उचारुया. सतमानता देवा, सोरपदविदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभोवलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पोन्स पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो,
स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला तुवें तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. देवाच्या उतराचो 5वो चोरो उतराच्या मोदें आनी परम संस्कारा वरवीं दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी सेवका पासत मागुया. आपल्या हातांत घेतलेली जबाबदारी निस्वार्थीपणा पालून सोमेस्ता दिसाच्या नागरिकांक तांच्या येवजणेक बोल करूंक बापा लागीं मागुया. वायट विसवांक लागून जिविताची वाट चलुया तेज्या पासत मागुया. पुरण जिवोन जेजू दिता ती खुशालकाय उंड्याच्या मदें वरवीं अणभवूंक आनी भोगूंक तांकां मनाचो उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. पिडेवंता पासत मागुया. आमच्या गांवांत जायतीं पिडेवंतां आसात जीं हॉस्पिटलांनी घरांनी कुडी मनाची पिडा भोगतात. पुरण जिवन जेजूची पेकवणी तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी प्रभू वायलेटा हांगासर जो लोक उदकाक लागून कश्टवलो आनी आजून थोडे जाण कश्टवतात तांचे पासत मागुया. नाकेळी एक नवी वस्त सुरू जाल्या. उदक कॉन्टॅमिनेट जावपाक लागलेलें आसा. नाकेळीच्या लोकां पासत मागुया. माटवें दाबोली पेट्रोल जें मुडलोलें बांयक येयलां आजून पासून येता. आजून पासून खतरो आसा, डेंजर आसा. ह्या आमच्या लोकां पासत मागुया. हें वॉटर कॉन्टॅमिनेशन आसा तातूंतली आमकां सगल्यांक निवार आनी जे कोण जबाबदारी घेवपाचे आसात तांकां नितीक सांपडाय आनीक जबाबदारी तांचेर घाल म्हूण मागुया. तशेंच वेलसांवचो लोक डबल ट्रॅकिंगाचेर आड झुजता. सावथ वेस्टर्न रेल्वे हांचे लागीं कारापूर सरवाण बिचोली हांगासर लोदा प्रोजेक्ट तांचे जमीन दोंगर काबार कोत्ता तांचेर आड थंयसरलो लोक झुजता. तशेंच आख्खे गोंयभर वेगवेगळे मेगा प्रोजेक्ट्स जे येवपाक लागलेले आसात तांचे विशीं लोक आपणाचें अस्तित्व आपणाची आयडेंटिटी सांबाळूंक झुजतात. तांकां सगल्यांक येस फावो कर आनी जे कोण जबाबदार आसा तांकां नीत फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची सर्गीच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी हेर सगळी मागणी आमी मागूंक नकळो तेंय तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं
C15 page number 24 C15. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा संतोसान भरलेली पवित्र सभेची दानां मानून घे आनी जशें येदो व्हड संतोश बगूंक तुवें तिका फावो केलें तशें निरंतरी संतोशाचो फोड तिका फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची व्हडवीक व्हरत्या दबाज्यान आनी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हीं दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें.
हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट. संवसाराच्या सर्वोद्दारा तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची आमची काकूत कर. देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाचो भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्पद्वेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. सर्वेस्पर देव आमची वाट आनी ह्या पासत आमी आमची वाट चलता आसतना जायते पावटी घडये आदडटा पडटा, घडये आमची वाट बदलता. वी डायवर्ट फ्रॉम आवर वेज. ओ आमकां कोण भिवयता, ओ आमचें जिवीत खत्र्यान घालता वाटेर. हें सगळें आमी ह्या वेळार जेजूच्या हातान घालुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमी आमची पाखां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान वतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हज्या घरा येवन म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे परजेचे दयाळ दिश्ट घाल आनी सासणीक गुटां वरवीं नव्या जिवान भरल्याय तांकां
अविनाशी कुडीच्या पुनर्जिवनपणान मोहिमेवून जावंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. आयज पास्कांचो तिसरो आयतार. आयची मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या फिरगोजीच्या तरणाट्यांनी. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. जायतीं तरणाटीं आमचीं आसात, त्या सगळ्या तरणाट्यांक आनीक एक पावटी उलो. दर तिसऱ्या आयताराक आमची तरणाटीं मिसाची मांडावळ करतात. वाचपां करपाक, गायनांनी वांटो घेवपाक मुखार सरूंक तुमकां आमंत्रण. आतां मीस जाल्या उपरांत पॅरिश युथाची जमात जातली. सगळ्या तरणाट्यांनी रावचें. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 23,680 रुपया. दाबोलीं कपेलान 1,580 रुपया. सगळे मेळोन 25,260 रुपया. येता तो आयतार पास्कांचो चवथो आयतार खेरीत भाशेन धर्म प्रांतीक सिमिनारी आसा. ते सिमिनारींक भेटयलेलो आयतार. आमची आनिकूय जायतीं वोकेशन्स जावचे पासत. पाद्रीपणाक वेंग मारूंक जाय ते तरणाटे मुखार सरूंक आमची फिरगोजींतल्या भोव करून आमच्या भुरग्यां पासत तरणाट्यां पासत आमी फुडल्या आयताराक मागतले. पयले मीस 7:45 वाजता मांडावळ करूंक होली फॅमिली समुदाय नाकेळी. दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक सेंट विन्सेंट ड पॉल असोसिएशन आनी विडोज असोसिएशन वाट. भोव पवित्र संस्काराची बोजवण बुधवारा दिसाक तशेंच शुक्रारा दिसाक सकाळीं 6:30 वाजता जातली. पास्कांचो आशिर्वाद घरांनी आमचो सोंपलेलो आसा. जरी तर कोणाचेंय घर उरलेलें आसा, चुकलां, मीस जालां जाल्यार येवन इगोर्जेच्या ऑफिसान कळोवचें. आमी तुमच्या घरान येवन तुमचें घर आनी घराबो आशिर्वाद दितले. समुदायाच्यो जमाती आयज 19 सेंट इग्नेशियस de लॉयला समुदाय एलेगांजा रुएन रॉड्रिगीस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. सेंट फ्रांसीस de Assisi इग्रेजा 1 and 2 पेद्रू रॉड्रिगीस हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. समुदायाच्या जमातींनी जांकां लागता तांणी वांटो घेवचो. खेरीत मिसां ह्या सुमानान 23 ब्रेस्तारा दीस 8 वाजता क्लिफर्ड फेर्नांडीस 3ऱ्या वर्साचें मीस. 25 सोनवारा दीस सकाळीं 8 वाजता जॉन फ्रांसीस डिसुजा 3ऱ्या वर्साचें मीस. आनी सांजेर 4 वाजता लिगोर मोंतेरो म्हयन्याचें मीस. तुमची देणगी फिरगोजी पासत एका बऱ्या देखणारान 30,000 आनी आनीक एका बऱ्या देखणारान 25,000 आपली देणगी दिल्या. तुमच्या उदारपणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल सकर हायर सेकंडरी स्कूल कोर्ताली कळोवंक लायता एडमिशन्स फॉर 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स एकेडेमीक इयर 2026-27 SSCचे रिजल्ट डिक्लेअर जाल्या उपरांत सुरू जातले. डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेली आसा. ग्रामसभा मिटींग आयज आतां मीस जाल्या उपरांत 9:15 वाजता वेळ दिल्लो आसा. ग्रामसभेच्या जमातीन वचून वांटो घेवचो आनी जें कितें आमच्या गांवांत घडटा आनी घडचें आसा ताचे विशीं आमचें मत आमी उगडापें करचें देखून मागतलो. सगल्यांनी जी कोण आतां मीस जाल्या उपरांत ग्रामसभेनूय वचून वांटो घेवचो. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता लिंडन रॉकी लोबो, तो आंकवार पूत रॉकी लोबो आनी पियेदाद लोबो हांचो बायणाचो रावता चिकाली. तो लग्न जावंक सोदता मेलिसा लॉरिना फेर्नांडीस हाचे लागीं. ती आंकवार दू अग्नेलो राफाएल जासिंतो फेर्नांडीस आनी अनास्तासिया कार्दोजो वास्कोची रावतात मुर्मुगांव हार्बर. हांचे मदें लग्न जावंक कसलीय आडकूड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्याहून चड ही तरणाटीं जी नवो गोराबो घडूंक मुखार चल्ल्यात तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. निमणें इन्विटेशन सगल्यांक तुमकां इन्विटेशन दिता. म्हजो बर्थडे आहा 24 तारखेर एप्रिलाचे शुक्रार. हरशीं हांव बर्थडे मनयना पूण आमचे PPCच्या वांगड्यांनी मागलां फादर आमकां मनोवपाक दी देखून तांकां दिलां. कितें करपाक सोदतात हांव नको पूण सकाळीं 7 वाजता मीस जातलें. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता मिसाक येवपाक सकाळीं. आनीक ह्या मिसाक म्हजे पासत मागपाक 50 वर्सां बदतात.
एक हाफ जालो, आतां इंटरवल पडटा. इंटरवलाच्या उपरांत दुसरें जिवीत. इंटरवलाक हांवें एक चिंतलें, म्हज्या जिवितान कितें उरलां तें आतां कोणाकूय जर तर फायद्याचें जातलें जाल्यार एक वस्त कोत्तलो म्हण, आनी तातूंत हांव तुमकां आमंत्रण कोत्तां. त्याहून पयलीं गाब्रियल मोहन फावंडेशन हाचो वांगडी आयज आमचे बराबर आसा. मागतलो थोडक्यान आमकां इल्लीशी म्हायती दिवंक. नोवेनाच्या दिसांनी तो आयिल्लो तुमकां उगडास आसतलो आनी ऑर्गन डोनेशन हाचेर आमचे लागीं उलयल्लो. तें उलयलें, नोयेन काबार जालें आनी म्हाका दिसता आमी सगळीं विसरल्यात. हांव आजून विसरूंक ना. म्हज्या जल्माच्या दिसाक हांव ऑर्गन डोनेशन करपाक सोदतां आनी म्हजे बराबर तुमकांय इनवायट कोत्ता. तुमी म्हजे बराबर यात. तो एक म्हाका गिफ्ट कसो तुमच्यान दिवपाक जाता. Good morning, everyone. You bore this दिवंक तुमकां. I would like to thank Father Bolmax and every one of you for having me again here to address about organ donation. See, as I am from Duler, our patron is Saint Francis Xavier, and also this parish has Saint Francis Xavier as a patron. As I am an organ donation ambassador, my job is to educate people on organ donation. As Father rightly said, he has completed 50 years of his life and he wants to dedicate something for the people. So as on 24th, we'll be doing pledging for organ donation. A simple vote, you can, a person who's living can say yes to organ donation. He can donate one kidney, a part of the liver, jite astana. But mele upran, you can save 8 people's life. 8 janacho जीव salvar करूं आता. So a simple yes. On that day, आमी कितें करतले, as in deceased, you can fill up these forms which are there. This is will be available on that day for the mass on 24th. You have to fill up these forms and keep it with you. It's a simple form. Your name, address, or which organ you want to donate, and emergency contact number, and keep it with you. In case of death, the toll-free number you all have to contact. Now remember one thing, Garakode mele organ donation zaina. Garakode mele, you can donate tissues, that is your skin and eyes could be donated, and whole body korung data. But if you're declared brain dead because of road traffic accident, because of brain hemorrhage, that time our organ donation jang chekta. As Father has said, as I mentioned earlier also, 50 years, we share the same day, 24th, but only the month is different. Same 24th, my date of birth is 24th, 1976, and Father's also 1976. I just completed 50 years in January. So the purpose I came, my name is Gabriel Pereira. Gabriel is somewhat considered as the messenger. So at the age of 50, I came to know the purpose of my life. But let's patronize and say yes to organ donation. Having this card doesn't mean organ donation will happen. You have to tell your family, apnache wish organ donation korpak. So I will be giving the cards as well as these frequently asked question flyers. There is a QR code on that. Titunoi sign up korun shaktat. And let's save. Goyanata, 83 people are there waiting for a yes to help those people with end-stage organ failure. So let's take the pledge on that day. And as Father said, it's a gift to Father. I am always blessed to come to a parish and address. So keeping the day in mind, let's say yes to organ donation and help the people with organ failure. Thank you. हो एक गिफ्ट जालो. हांव एक गिफ्टान हॅपी जायना. म्हाका हे पावटीक बर्थडेक 50 वर्सां जाता आसतना आनीक एक गिफ्ट जायो. म्हजे पासत मागपाक जाय तें हांव सदां सांगता तुमकां. फ्लोरल बुकेज म्हाका नाका, पण तेजे पावटीचें जरी तर म्हजे पासत कितें कोण मिसाक वेता आनी तेर्स कोत्ता जाल्यार तो बुके हांव खुशालकायेन घेतलो. फुलां हाडनाकात, फुलांची म्हाका गरज ना. शर्ट पॅन्ट म्हजे लागीं जायते आसात. ह्या पासत म्हाका शर्ट पॅन्ट आनीक हाडनाकात.
मोचेय म्हजे लागीं आसात, शू पेज आसात, एक्स्ट्रा आहात, थोडे आजून पासून घालूंकूय बीन ना तसले आहात. घडयाळांय म्हजे लागीं आसा, टायम ना पूण घडयाळ आहा जायतीं. ह्या पासत वॉच ही म्हाका हाडनाका. जायते जाणांक दिसता म्हजो लोभ पोन्नो जाला आनी म्हाका नीव लोभ दिवपाक जाय म्हूण आहा म्हजे लागीं. ह्या पासत लोभूय बीन नाका. कसलीय वस्त दवरपाक म्हज्या रुमान जागो ना, भरलेली आहा वस्तू, तुमी भितर सरल्यार केन्ना पळयलां. देखून कसलीय वस्त तुमी म्हाका म्हज्या जल्माच्या दिसाक हाडची न्हू. म्हाका जाय पयशे, दुडू जाय, दुडू. सरप्रायज नाका, खरेंच दुडू जाय. आनी हे दुडू तुमी म्हाका म्हजो जल्माचो दीस म्हणून दिवपाक जाय. चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब ह्या एकावंटाचेर घालपाक जाय. हे कित्याक जाय तें सांगता. कितेंय जरी तर आमी करतले हांव, आमचें गोंय सांबाडटले हांव, आनी सरकाराक जरी तर सांगलें जाल्यार सरकार म्हणटा गो टू कोर्ट्स. MLAक सांगल्यार MLA म्हणटा गो टू कोर्ट्स. जे कोण जबाबदार आसात तांकां सांगल्यार म्हणटात गो टू कोर्ट्स. जे कोण आमची बिल्डिंगां बांदतात, इलिगल बांदतात, गो टू कोर्ट्स. कोर्टान वचपाक पयशे ना. आनी ह्या पासत हो जल्माच्या दिसाचो गिफ्ट हांव येवपावटीक मागता म्हज्या 50 वर्सांचो. तो ह्या कारणाक लागून, तुमी जर तर म्हाका एक 250 रुपयाचो शर्ट हाडपाचे आसले, तो शर्ट हाडनाका. तेजे पावटीक ते 250 रुपया काड आनी चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब ह्या एकावंटान घाल. आनी थिंगा बरोवपाक मेळटा एड नोट म्हूण. थिंगा हॅप्पी बर्थडे फादर बॉलमॅक्स म्हणून घालचें. नाजाल्यार चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब समजतले सगळे पयशे आपणाक दिल्या म्हूण. हॅप्पी बर्थडे फादर बॉलमॅक्स म्हूण तुमी घालचें. ते सगळे दुडू आमी असल्यो ज्यो केसीस आयज झुजपाक जाय. जायते जाण एक्टिविस्ट मुखार येयल्ले आसात झगडपाक, पूण पयशे ना जातात. कोर्टान पावल्या उपरांत उणें पडटा. जे कोण व्हडले पाड घालतात तांचे लागीं जाय तो दुडू आहा. ते कोर्टान व्हरोन व्हरोन आमकां जार कोत्तात. मागीर जे कोण कोर्टान गेले ते पयशे ना जावन फाटीं सरोन ते केसी जिखतात. ह्या पासत म्हज्या जल्माच्या दिसाक हें हांवें चिंतलां. म्हाका बर्थडे गिफ्ट होच दिवचो. चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हातूंत तुमी जें कितें घालतले म्हज्या नांवान, दॅट वील बी गिवन फॉर दीज केसीस, फॉर दोज हू आर फायटींग दीज केसीस. सगळीं उबी रावया. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F16 page number 92. F16. Saci